काकोडेचो विजय चारी ह्या ITIच्या शिक्षकाक 4 सप्टेंबर 2024 दिसा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके उत्कृष्ट राष्ट्रीय मास्टर परीक्षण शिक्षक हो पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। निमण्या खिणाक ह्या पुरस्कारा खातीर आपलें नामांकन जालां हें कळ्ळ्या उपरांत ते भरून धाडपाक काकोडे ITIच्या आपल्या सहकाऱ्यांनी आपल्याक मजत केली म्हणून विजय चारीन आपले सहकारी तशेंच काकोडे ITIचे प्राध्यापक रामा नाईक हांचे उपकार आटयले। जेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमच्या ITIचे डायरेक्टर SS गांवकर सरान म्हाका जस्ट लास्ट मोमेंटाचेर म्हाका सांगलें की तांकां कांय आयडिया नाशिल्ली। सो जेन्ना तांकां कळ्ळें की हांव एलिजिबल आसा ह्या अवॉर्डा खातीर, सो तेणें म्हाका लास्ट मोमेंटाचेर फोन केलो आनी नॉमिनेशन फिलअप करपाक लागलें आनी म्हाका आमच्या ITIचे प्रिंसिपल रामा सरान खूब हेल्प केलो। लास्ट मोमेंटाचेर सगळे ऑफिस स्टाफान म्हाका हेल्प केलो आनी आमी तें नॉमिनेशन फायल केलें आनी रोखडेंच 8 दिसान म्हाका ईमेल येयलो की हांव अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा म्हणून हें म्हाका कळ्ळें। सो ज्या दिसा म्हाका कळ्ळें पयलीं बिलीव जावना की म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो, कारण नॅशनल अवॉर्ड मेळप ही फकाणाची गजाल न्ही। जेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हाजे ऑफिस स्टाफ, म्हाजी घराची सगळी, म्हाजी वाडेकार, म्हाजे सगळे हॅप्पी जाले की जावं एक हांवें आमची अवॉर्ड हाडून आमची गांवची नांव वयर केलें। आनी रिसंटली 20 सप्टेंबराक हांव एक्झिबिशनाक थंय अटेंड जालो आनी त्या दिसाक प्रायम मिनिस्टर आमच्या मोदीजी कडेन म्हाका उलोवपाचो चान्स मेळ्ळो। सो हें म्हाजे खातीर खूब आनंदाची गोश्ट आसा। सो हांव म्हाज्या ITI थ्रू सांगता की येयात, ITI कोर्स करात, तुमचो धंदो सुरू करात आनी स्वताच्या पांयार उबे रावात। आणि आमचे जे टीचर आसा लायक चारी, तांकां भारत सरकारा कडल्यान राष्ट्रपती कडल्यान मेडल मेळ्ळे। हे आमच्या ITI खातीर एक मोठे अचिवमेंट आसा। आमच्या देशाचे जे माननीय राष्ट्रपती, माननीय प्रधानमंत्री यांचे पर्यंत आमची मजल पावली आणि आमचो जो एक इन्स्ट्रक्टर आसा थंय वचून तेणे आमच्या देशाचेर आमचें नांव ITIचें गाजयलें, तें आमकां तांचो खूब अभिमान दिसता आनी अशें आमी फुडें अशें अचिवमेंट्स आमचें काम चालू आसतलें। काकोडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।